देव बरो दीस दिवं तुमकां भुरग्यांनो। फाटले फावट आमी रोवणी हो पाठ अर्द शिकलेले आनी हांवें तुमकां सांगलेलें जे मेरेन पाठ शिकला ते मेरेन त्या पाठाचें वाचन आनी नवी उतरां तुमचे कोंकणी चोपडेचेर बरोवपाक सांगलेली आनी 3 प्रश्नांच्यो जापो रफ बुकाचेर बरोवपाक सांगलेल्यो। ते तुमी केल्यात आसतले म्हूण हांव सजमतां। तर भुरग्यांनो, आयज आमी उरिल्लो पाठ शिकुया। अंदू शाणून बरेच कश्ट केल्ले। अंदू म्हणजे ह्या वर्सा शाणून खूब कश्ट केलेले, खूब काम केलेलें आनी शेतान चिकोलूय बरो जाल्लो। आतां शेत लायता आसतना आमकां शेतान कुणग्यांनी कितें जावंक जाय, बरो चिकोल जावंक जाय न्हू। तो चिकोलूय बी बरो जालोलो। शेण सावळ गोबर बी घालून सारें सोप केल्लो। आतां शेण बैलांचें शेण, सावळ म्हणजे आतां कुसलेलीं पानां आनी कितें तें सगळें मिक्स करून, आनी गोबर आमी चूल पेटयता तेन्ना लाकडांचो गोबर जाता न्हू आग पेटयल्या उपरांत। आतां हें सगळें शेण सावळ गोबर बी घालून सारें करतात, सारें सोप केल्लो, मॅन्युअर म्हणटा आमी इंग्लिशीन। हें सगळें घालून ताणें सारें सोप केल्लो। मेरो मना प्रमाण ल्हान जाल्ल्यो। आतां शेताक कुणग्यांनी मेरो घालतात। हे पळयात, तुमकां ह्या पिक्चरान मेरो दिश्टी पडटात। ह्यो बी बऱ्यो जालेल्यो। खूब पिकचें अशें ताका दिसतालें। शाणूंक कितें दिसतालें, ह्या वर्सा आपल्या शेतान खुबूच पीक जावचें हें ताका दिसतालें। आडींतले सगळे शेतकार उणें पीक दिवपी गांवठी बी रोयनाशिल्ले। आडींतले सगळे शेतकार, आतां थोडे शेतकार कितें करताले, उणें पीक दितात पळय तें पीक ते गांवठी पीक ते रोयनासले। ते गांवठी बी घालिनासलेले शेतान, कित्याक तांकां नाका आसलेलें थोडें पीक जालेलें। कोणाकूय जाय न्हू बरें पीक जालेलें, बरें भात खूब शेतान जालेलें जाय आसता न्हू, उणें पीक कोणाक नाका आसता। सो तांच्यांनी कितें केलेलें, जया पद्मा तायचूंग सारकें संकरीत बी रोयताले। आतां हीं बियांचीं नांवां जया पद्मा तायचूंग, हे बी संकरीत बी म्हणजे चड पीक दिवपी बियांची जात। हीं बियां चड पीक दिताले म्हणटकूच शाणून कितें केलें, हीं बियां तांणी रोयलीं। संकरीत बी रोयत सावन शाणूक फुडले पिके मेरेन पावनूय भात उरतालें। आतां हें चड पीक दिवपी बी रोयतकूच शाणूक कितें जातालें, आख्खें वरासभर भात पावतालें। आनी तें आख्खें वरासभर फुडल्या पिके मेरेन म्हणजे फुडल्या वर्सा तो पीक करीसर तो ताका भात पावतालें, जेवण पावतालें। जमीन तयार करी म्हणसर खूबच वेळ जाल्लो। आतां ही सगळी जमीन करता म्हणसर खूब टायम जालोलो ताका, म्हणून तेणीन कितें केलें, जोत सोडलें, बैलांक सोडलें आनी मागीर तांकां उदक शिपडून बैलांक निवळ केलें। बैलांक सोडल्या उपरांत तांकां चिखलान ते मेळ जालेले न्हू, मागीर तांकां तांणी कितें केलें, उदकान व्हरोन तांकां बरें धुलें, साफ धुलें, निवळ केलें। तांचें खान चोडलें, तांचो खान पांये सगळें तेंचें चोडलें म्हणजे साफ केलें, बरें पोशेलें तांकां। आनी म्हणलें, म्हज्या राजानू सोंपलें काम, चलात घरा। आनी तांणी आपुरबायेन इतलें काम तांच्या बैलांनी केलां म्हणटकूच तांकां म्हणूंक लागलो, म्हज्या राजानू म्हणजे आमी आपुरबायेन आमच्या भुरग्यांक बी कितें म्हणटा, खूब काम केलें म्हणटकूच आपुरबायेन म्हजो राजा म्हजो शाण्या म्हणटा न्हू, ते भाशेन ताका बैलांक तो कितें म्हणूंक लागलो, म्हज्या राजानू आतां काम सोंपलें, आतां आमी कितें करया, घरा वचया। शाणू घरा आयलो, नांगर जूं जाग्यार दवरलें। आतां शेताचें सामान नांगर बांदता, जूं घेता, तें सगळें तेणी घरा कडेन येयल्या उपरांत त्या जाग्यार आपल्यो वस्तू दवरल्यो। बायलेक सांगलें, आगे हें पळय बैल पुरो जावन आयल्यात, तांकां मेथयांची पेज दी। बायलेक सांगलें, शांतूक सांगलें, आतां बैल पुरो जावन येयल्यात, थकल्यात ते इतलें काम करून येयल्यात शेतान, आनी त्या शेतान काम करून येयल्या उपरांत आमी थकता, आमकां भूक लागता, तान लागता न्हू, आनी आमी मागीर
जेयता तेच भाशेन शाणून कितें सांगलें आपले बायलेक, ताका आतां पुरो जावन येयला, तांकां कितें दी, मेथयांची पेज दी. आपूण न्हावन जेवपाक बसलो, आपुणूय बी न्हालो बिलो आनी तो जेवपाक बसलो. शांतून घोवाक आनी भुरग्यांक वाडले. शांतून शाणूचे बायलेन आपल्या घोवाकूय वाडले आनी आपल्या भुरग्यांकूय जेवपाक वाडले. बैलांकूय मेथयांची पेज दिली. आनी जेवणा फुडें शाणू सूं करून सोंप्यार आड पडलो आनी न्हीद केन्ना लागली हें ताका कळ्ळेंच ना.